मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसारी आईची संचिका हांव सक्कड वीक्षका काही प्रितीनं स्वागत करता. दुधाक आम्ही कोरिया धय घालनू ताका मेणे, दुधाक आम्ही कोरिया धय घालनू ताका मेणे. आज आयल्याच आमगेल वसारीक गौरी शणै. सो हानी आयल्याची आमगेल वसारीक एक कसं की नवे डिश आमकां कोण दाखयता आसाची इजिली घरकड करची तसल्या म्हाका गोतस जाल्यार तुमकां सांगताच ते कसं त्या म्हणून कसं त्या म्हणजे डिश. फर्स्ट नमस्कार. नमस्कार आणि धन्यवाद पहिलेल्या खातर. ओके मागीर हांव आतां चॉकलेट आनी तुगेले शायरीक मस्त धन्यवाद लायक आशिल्ले. थँक्यू. हे इंग्रेडियंट ओके हे कोको पावडर शुगर पावडर करून घेता. मागीर हे बटर लोणी मागीर हे ಸ್ವಲ್ಪ दूध इतले विषय. सो करची चॉकलेट आम्ही चॉकलेट मला युजुअल आम्ही चेडूआक डेरी मिल्क येते प्रदिताची तसलेची. ओके सो पळयल्यार ओटू 4 इंग्रेडियंट भितर जाता. मागीर तुका खाली मिल्क चॉकलेट म्हण मेळटा न्हू ताका खाली मिल्क पावडर चेड घालून घेतल्यार हे घालू ना कोको घालून. मागीर तुका तांतू ड्राय फ्रुट्स कसले घालून घेवन देवका जाल्यार चेडूआक दिता. फस्ट घालून ताजे वयर हे घालून भितर तुका मोल्डा भितर घालतना ते घालून दिवे. ओके इतलेची 4 इंग्रेडियंट भितर जाता. वय तितलेच करची कशी आहे मेथड. पॅन आशिल्ले पॅन ओके तांतू ಸ್ವಲ್ಪ एक 2 ग्लास बरी उदक घालून ताजे मागीर ताजे भितर दवरचीत आसले आयदन अशी दवरका म्हणजे फुल्ल डीप उदक लागून येता. ओके ओके ಸ್ವಲ್ಪ त्या उदकाचे उंचाणी ताका लागूका. तांतू आमी कसं करता म्हणून फर्स्ट हे लोणी घालून. ओके लोणी मेल्ट करची डबल बॉईल. ओके मेल्ट करची. हे तुम्ही वचून काही क्लास वचून शिकील की ना अशी पळोनो अशीची तुमगेलेची वय. ओके सो कशें येयली इंटरेस्ट एक चॉकलेट घरकडे करता म्हळ्यार युजली पॅकेट्स आमकां मेळटा न्हू भायर. वय आतां म्हळ्यार पुरो आमकां सकडे येता फूड आमी बेगीन चेडवान सान आसतना ते चॉकलेट म्हाका भायर दाखोवन हाडून भंय आशिल्लो म्हळ्यार एक पाटी कसं की तांतू कसं कीड आनी आशिल्लें म्हणून वय ताजे मागीर हांवें अशी ट्राय करून घरकडेची करून पळयलें ते लायक आयलें म्हणून सांग. ओके सो आजेरीची डबल बॉयलरारी करची सगळे मेथड. ओके ओके आता त्या बॉईल जाता बबल्स येता ना सीधा मेल्ट जाता. आता आमगे आता होममेड चॉकलेट करून विकचे म्हणून आता करता पळय हेंची होत्या अशी साधारण गोत ना म्हाका आनी कसं करता प्रिझर्वेटिव्हज आनी कसले नातल्यार कांय जायना. ओके आनी चॉकलेट कोण तुका मस्त टाइम दवरता खावन कधी दुधा पेटी खंयची घेतला तुम्ही दुधा पेटी. अमूल अमूल. हे इतले माप म्हणूच की ताका. वय हे इक्वल कोको मागीर साखर लोणी इक्वल दुधा पेटी ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार एक साधारण ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार साधारण कितली घाल काल ताजे अर्ध खाली ब्राऊन चॉकलेट जावका म्हण जाल्यार तुवें दुधा पेटी घालची ना. ओके आता या स्वीट अँड की कोको पावडर स्वीट आशिल्ले अनस्वीट. ओके सो प्लेन कोको पावडर आणि ताका जाली वा तुका अशी पळा पुरमुळा एक चॉकलेटाचे पुरमुळ येता. हे तुका अशी सिल्क टाइप येता. सिल्की टेक्स्चर येता. अशी या जतर मिक्स जतर समा मिक्स जतर मोल्डा भितर घाल. मोल्डा भितर कसले घालता मोडना मोल्डाक आमी मुळा लोणी सिलिकॉन करू कसले घालता मोड हे म्हळ्यार सिलिकॉन बेस मोल्ड कसले नाही नातले कसं घालचे नाही नातल्यार तुका लोणी दव तूप घालून. ओके अशी दवरल्यार रिसाठी की फ्रिजात दवरका जाता. फ्रिजान दवरल्यार वगी लायक जाता. वय आणि भायर दवरल्यार मेल्ट जाता ना चॉकलेट्स दवर येता तशी गटी जाता तुका ಸ್ವಲ್ಪ वर्क म्हणून जाल्यार फ्रिजात दवर.
एक घंटा दवरले डबल बॉयलर जालं नेमती आम्ही इंडक्शन आरी दवरून चेडू अंक पुरा शिकवायचं बरोबर सो व्हेरी गुड रेसिपी हांव तुमकां दाखोवच खातीर म्हळ्यार ते थंड धांवकाना अशी गरकट दाखोवन पोरगे नाही ओके तुमकां मोल्ड चिके अशी केल्यारी भायर ते भायर येता पळय हे शेप ब्युटिफुल खंयची शेप दावका त्या शेपारी पोरगे इतली लायक गट्टी जावन रेडी जाला ते एक डार्क असं लाईट असं ते ಸ್ವಲ್ಪ दुधा पिठी एफेक्ट चेड तशें केल्या जाल्यार वेरिएशन्स खंयची कलर दावका कशी डार्क मिल्क पुरो आमगेले वेरिएशन्स केल्या जाल्यार घडी घडी त्या पिठाचे हाजे मिक्साचे हे टेस्ट पळयला आमकां कळटा ना एक फाटी तुमकां करतना कसा करूं येता म्हणून फरक कळटा ताका मागीर तुमी सोय नी मध्ये घालून घेता ते व्हाईट मिल्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट करता जाल्यार खाली दुधा पिठी ताका कोको पावडर घालचे सो इतली इजी रेसिपी आमी इतली दुड्डू दिवन आमी ते डेअरी मिल्क सिल्क नी आमी घेता आसताची हे पळय इतलेची तुका एक बाउल आणता वाव पळोवच्या इतली चंद सण सण बुट्टीसी चॉकलेट खावन पळयता मन सगळे तोंडा घालून उलोवचो जाय तुमकां व्हेरी नायस लायक एक फज्जू म्हण येता एक पेड अशी चॉकलेटाची मस्त लायक असं आरामेर बैसून एक बुक घेवन खाऊ का बुक घेऊन बैसून त्या जोटूची एक चॉकलेट तोंडा घालता गेल्यार सगळे बाऊल वतात तितली लायक जाला सो चेडवाक एक लायक टिप्पय दिला मागीर ना तांगेली बर्थडेक भायली मल्ला चॉकलेट हाण दिवची बदलाक तांणी इजिली गरकड करून ताका एक कशी रॅप करूं कसले करूं अल्युमिनियम फॉइल जो चंद बटर पेपर ना वय चंद कोण दिल्यार तांगे एक लायक टिपिया ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಚಾಕ एक आयदनांतू उदकाक कतकत हाडोन ताजी उब्बे वयरी अनेक आयदनांतू लोणी करगासून घेवन तांतू साखरे पिट्टी दुधा पिट्टी आनी कोको पिट्टी घालून सम भरसून दवरया हें तयार जलल तसल मिश्रण चॉकलेटा अच्छा भितर घालून निवोन काण दवरल्यारी चॉकलेट रेडी जाता सो एक चॉकलेट पळयला मी आता अनेक एकच की डिश तांणी दाखोवचार आसा आमकां कसं म्हणपाची सो पळया कसं म्हणून फ्रायड आईस्क्रीम फ्राय करून कशी ओके चेडवाक मस्त गमत येतली ह्या एपिसोड पळोवन एक चॉकलेट प्लस एक फ्रायड आईस्क्रीम सरप्राईज तांकां ओके ताजे भितर आईस्क्रीम आसा बाय बाय जायत कशें करचा ब्रेड आईस्क्रीम ब्रेड आईस्क्रीम आनी हे तेल तेल म्हूण करून दवरचा ओके हाका ब्रेड दोन्ही ब्रेड दवरून सायड अशी पुरा काण घेवपाची त्या घाल्यार हें करूं जायना म्हणून बॉल फोल्ड करूं ते सोण वता ओके ओके मागीर हे आईस्क्रीम हांव घालता वेनिला आईस्क्रीम घेतला वेनिला आईस्क्रीम खंयचेय आईस्क्रीम घेतली की खंयचे फ्लेवर आमकां कसं लायत ते बय खंयचे आईस्क्रीम तुमी हांगा मध्यान आईस्क्रीम दवरची ताजे वयरी आनी एक आईस्क्रीम ब्रेड हय हें अशें करून कितलेच हो पुन्हा तेलांत घालता की बय पुन्हा तेलांत ते म्हणा फुल कवर करनाका हां भायर येता अशी स्क्वेराची दिवचे ना वय तू हांव तू घाल घेवन राउंड शेप अशी कट कर हां ते वेय जाता ते करूं एक्चुअली हांव ते करचें आशिल्लें घालून घालता कुठले जाता जाले ओके लायक एक बर्थडे पार्टीक स्नॅक दिवे ते सरप्राईज जाल्यार कुठले खाऊ का की म्हणना तोळका नी खाऊ का नाल्यार आईस्क्रीमाचे ब्रेड सॉगी जाता ओके हांव येता कुठले खाता कित्याक म्हळ्यार ताजी एक्चुअल टेस्ट कसो म्हण म्हाका कळका ओके घड भितर तुका अशी राउंड शेप येता शेप येता
ಚೆಲ್ಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರ ಪೂರ ಯಾಕೊಂದಿವೆ ಶೇಪ್ಸ್ आणि मोस्टली बाय चान्स क्रिस्पी आणि भितर ते आईस्क्रीम मेल्ट जाऊचे ओके ऊन आणि थंड मिक्स केलेलं तसं एक डिश आणि ते व्हेरिएशन्स कोर येतात चॉकलेट सॉस वयच्यान घालत फ्रूट नट्स लाईक एक डेझर्ट आयटम आणि त्याला यूज करचे रिफाइंड ऑइल जाऊ का कितकी ना एक ರೌಂಡ್ एक ಸ್ಕ್ವೇರ್ एक डायमंड म्हणून शेप स्कोर नो ಚೆರಡುವಾಗ ಯಾಪುಣಿ ಚೆರಡುವಾಗ ಖವಕ म्हणून आता नियन खाताची पोळ इडली आणि मात्र चिके कष्टे येऊचाक आपल्यारी होचाक या पुरा तणी येऊन बाबूल अम्मा पळायच म्हणून खाताची सो एक लायक ई साधारणी भाजीला दिसता वे जलेरी खाताना त्या स्पूनान कट करताना त्यांत मेल्ट इडली वराने तशी करूया ना फ्राय करू लायक एक आणि एक रेसिपी मेळ्ळ्या उलयताची ओके सो फास्ट खाऊ का काय मस्त गडबिडीरशी असतं खाऊच्याक क्रिस्पी जाला हांगा कट करताना कुरुकुरु साऊंड येत असं मस्त मिडला काढल्यारी होऊनही लागना म्हणतस माही त्यामुळे आईस्क्रीमच भितरी लायक सूपर एक हिट डिश म्हणून येते चेरडू आलाय आणि तू फेवरेट असतला त्यामुळे जस्ट एक 5 मिनिट भितर जाता ना आईस्क्रीम फ्रिज असल्यारी रप्पानी कोर येतं व्हेरी नाईस गेस्ट येताना कोर येतं आणि इतली वेळ दवरला रे काही मौज आहे मस्त लायक असं तशी एक अनेक डिश करची असं आणि काही माहिती ना हांव एक सना ब्रेका नंतर मेळटा इतली लायक एक डेलिकसी आमगेल्या द्रा असताना मस्त वेट करू जाय ना तुम्ही एक सना ब्रेक घेयाची आम्ही येताची ब्रेका नंतर फ्रायड आईस्क्रीम करच्याक सुरवेरी ब्रेड स्लायसाचे बदी काणो दवन घेयाची एक ब्रेड स्लायस घेवन ताजेवरी 2 चमचे आईस्क्रीम घालून अनेक ब्रेड स्लायसान धांपून घेवन बदी उदकान समान चाबोवन घेयाची हुना तेलांतू 2 बदीने तोळून काडल्यारी फ्रायड आईस्क्रीम तयार जाता Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9863 99007. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक एक लायक चॉकलेट रेसिपी प्लस एक नवेची आईस्क्रीमाचे फ्राईड आईस्क्रीम म्हणाले एक विषय आम्ही पळयल्या दोन्ही चेरडूवाक वेकेशन्सान खावची तसले आता अनेक विषय माहिती दाखयते आमकां ते कसले मसाला अप्पो मसाला अप्पो आम्ही मसाला डोसा आणि करताना हां बाई त्याला आम्ही जर्नी करताना ते पुरा आमकां व्हरून खावच्या आनी जायना ट्रेनर आनी वता पास्ताची काही चटणी जावं का हें जावं का हे कसं म्हळ्यार तांतू येता पुरा ऑल इन वन काही कसं म्हण पळया मोस्टली हांवें एक चेरडूवाक खावप एक ट्रिक न्हय ओके सो कसं पुराय जावं का हाका मसाला अप्पो करच्याक जावका जाल्यार तसं सामग्री पियाव बटाटो कोथंबरी पल्लो जीरे करबेव हळदी पिट्टी सासम मीठ
तरनी मिरसांग आणि लोण आणि तेल मिक्स केलेलं तसला आणि प्रथम जाव कजल तसला एक पोळ्या पीठ मसाला डोसाचे पीठ हे पोळ्या पिठाक 2 ग्लास तांदूळ मुक्काल ग्लास उडदा डाळी मागीर एक 3-4 चमचे चणे डाळी ओके 1 चमचे मेथी मेथी घालून होय आणि एक ओटू. अर्ध मुक्काल पाव हे हो हो होय होय पुरा ओटूची नाही नाही तांदूळ आणि हांवें उडीद विंगड तिंबोचे सोरे उडीद वांटून घेवचे मागीर तांदूळ भरलेले चणे डाळी मेथी ओटू तिंबोवन आसता ते घालचे मागीर ते वांटोच वेळार आमी ಸ್ವಲ್ಪ फोव तिंबोवन घेवन दवरना आशिल्ले ते घालचे ओके आणि लन वाटून घेवन रात्री दवरल्यारी सकाळी पोळ त्याची पोळ करचे बदलाक हे तुमकां चेडवांक कितें टिफिनाक चेडवांक घालून दिवचे लायक हय हे हांव यूज करता अशें वर्जीन कोकोनट ऑयल हां म्हळ्यार लायक ते यूज केला प्युअर ऑयल ओके ते यूज करता ते बारीक च्या ताची पुरंपोळ आणि फ्लेवर मस्त विंगड असते फ्रेश फ्रेश असता कितले कळ्या त्या तशीची काय खाऊंटाळ आणि कसले ना मी ते हाडलेला मी कुठले कुठले use एक जावं. महिन भितर आमकां सरता एक महिन काय जाय काय नाही मागीर तेल होऊन जालें मागीर ओके ताका सुरेक ಸ್ವಲ್ಪ सासाम थोडी घालचे ना हय ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार चेडू सासाम मस्त ससाम बाई ऍक्च्युअली हांव मिगे घरकडे चेडू हांगा सासाम घालनाशिल्ली हा, साम आसताना हा कान उडयताची वय कान उडयता ती म्हणून तशी करची आशिल्लें आतां थोडी जाली वय वय खाताची हय ताका सपूर हा, तसं हे मेळटा बंद ती करची वांचून बंद करची नाका कान करची आतां ही करता सपूर तसं घाल्यार इवन ती कष्ट जाता वय वय म्हणूची वय एक कडेन मेळटा एक कडेन मेळना ऍक्च्युअली चिके तेल होऊन जालें मागीर सासाम ससाम घाल्यार वगी फुडले जाता फुडले चिके वगी घाल चिकेची सायडा जिरे ओके. ससम समाची पुटन जाल्यार ताची टेस्ट वता ते पडसाण येता दयान. हय आता येयला हय करबेव करबेव हे आमगेले युजुअल आमी भाजी करता पण भाजी तशीच करची मात्र तुम्ही आज हांव बटाटा हाडला हा हाका तुम्ही देवका जाल्यार मशरूम हा कसले घालता कॅरेट कसले घालून भाजी करून घाली हे मागीर हांव नॉर्मल पुराजने करता वय वय तशीच ओके ऍक्च्युअल मसाला डोसाचे हा. भाजी कशी म्हणून हय मागीर पिया तुमगेले हॉबीज आणि कसं टाइमपास आक तुम्ही कसं फ्राय करता टाइमपास हांव बुक्स मस्त बुक्स वाजयता अशी हांव लायब्ररी मेंबर जालें ओके ते आमी लायब्ररी देखून बुक्स घेवन येता बुक्स वाजयता मागीर म्हगे नातवा खातीर स्वेटर शाल knitting. निटींग Okay. क्रोशा ते म्हळ्यार तांणी बॉस्टन आसा हा 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 ते मस्त शी आसा म्हणून सांगता ते परत तानच फूड करचें आशिल्लें हा आतां चेडा खातीर वापास करूं सुरू करूं. केला मागीर विंगड कसं म्हळ्यार टाइमपास करूक त्या पुढे एक पटी केल्यार जालें मागीर विंगड टिचींग आनी करता म्हणून हांव आयकल्या सकाळच्या हांगा चेतना स्कूल वय, वय, स्पेशल वय, स्कूल थंय वता हा मागीर सांजेचे आमगेले सकाळचे गुलबर्गा सायडाचे कामाचे चेडू हा तांकां शिकयता घरा कडेन मस्त लायक विषय एक चॅरिटी आणि ते सांगू नका म्हणत त्यांनी म्हाका ऍक्च्युअली जाल्यार हे एक मस्त इन्स्पिरेशनल विषय आशिल्ले आमी नुतबेशी बदल नुतबेचो नीत काडची बदला काय एक कोणाक एक एज्युकेट केल्यार एक मस्त जनाक हेल्पय जाता आणि एक अक्षर ज्ञान दिवचे तसले एक विषय पुरा जनांना हे एक इनिशिएटिव्ह घेवन त्यांनी कोरका म्हणून हांव निमून घेता एक ते करता बुका जनाक सपोर्ट करता आणि केला एक मागीर शिकची म्हळ्यार आमी शिकयला एक चेडो शिकयला म्हळ्यार आमी ताण एकले शिकयले अशी कोर घेवन आमगेला इंडियन पुरा जनी अक्षर आसता की नेक्स्ट मीठ ಸ್ವಲ್ಪ घालून घेतलेली ओके त्याची वग्गी भाजून येता पियाವು हा वय तंबडोसो जाता वय वय भाजून आयला पियाವು मागीर हाकात आमी ಸ್ವಲ್ಪ हळदी पिठी घालता
सो हे मसाला आप्पू म्हणाले तुमका टेक्निक काही नको नाहीला म्हणा हे हांव अशी एक पाटी खंय वता ना हां. कोर घेवन येयलेले हां ताज मागीर कोण की म्हणलें अशी करता ती खंय त्या सायडाक नॉर्थ सायडाक खंय करता ती म्हणून म्हाका तें वच नाशिल्लें. हां तुम्ही तुमगे तितले ट्राय केला वय वय म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ वरलेलें आशिल्लें हां ते आणि ते सोराचे खातीर ते केलेलें. पीठ आनी दवरून वची नाका सोरो या म्हणून सांगून हांवें सो मागीर यांची पिठात विंगड कसं फ्राय करूं तुमकां हें एक पीठ कोर घेतलें रे एक उडीद एक वांटून दवर घेतलें रे तुमी मस्त ना म्हणे एक वार ताई उसकोडे हेर ताका तांदूळ मागीर चणे दाळी मेथी घालून मसाला डोसा पीठ हां बाय ते मसाला डोसा पीठ कोर घेतलें रे तांतू ಆನಿಯನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕೊರಿ ಮಾಗಿರಿ ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ बाई आम्हाला चिके दट काण दोन साइड तुपान भाजी तुप्पा कशी एक वार ताई तुमका खाणाक टेन्शन ना बटाट घाल बटाट हातान कुडकोर का पेचकादीन गट्ट केला तक विंगट ते कुडके कुडके शिदावन आम्ही रंदे एका निघालता पडा कशी जाता हे मॅच हातान इंच कोर घेतला री त्याला ही सुकीशी करते उद्दा घालून ना भाजी ओके सो ही भाजी सोडल्यारी वरलेल कसला मिस्टर फ्राय वेजी जो करी आता केला पुरा घालून मसाला घाल घेता वय तुक चरडून काय नत मंडाला री रंदे काय तांतू घालू हे आमका इदला री पडा बाय लागे दले आके चूड कोतंबरी पालो गला री कोतंबरी पालो गला झाले भाजी रेडी झाली भाजी रेडी सो भाजी रेडी झाला आता त्या मसाला आप्पू म्हणल कश करची म्हणून पळोया तक आपे कायली जाव ना दवर काय आप्पू कळला म्हणके कडचे बाय बाय आता हे काढलं होतं आपल्या काढली मागीर ताका तुम्ही कसं झालं कॅल की तुटकी कसं जाऊ का हां त्या घालचे त्या घाल ओके ऍक्च्युली नॉनस्टिक काका तुमका हेल्थ कॉन्शियस असेल अंकल का म्हणून अर्धर्ध घालून तांतू भाजी घालची आहे वय ओ नाईस फिलिंग शे एक चेडू काय अस्तेर जातले भितर पण भाजी काही नको नाही थोडं थोडं होती वय ठीक आहे होड आपले काय असला री हां चढ झाले आता त्यावेळी ताजवेरी घाली येते ಸ್ವಲ್ಪ चिवड आता वेकेशन्स कशी येत ना आम्हा तांकां टेन्शन आसता कसं करचें सगळं खाणं म्हणून सो एक लायक रेसिपी मेळ्ळी आमकां गौरी मायन सांगून दिलेली नेमकी एक पीठ कोण दवरचें आनी चेडू आलो गम्मत एन्जॉय करचें वेकेशन्स आनी असल पुराय कोण दिवचें भूक लागला म्हणजे कुठले दिल्यार खाताची एक एक पटी केल्यार इतली कितले असता तूं 7 अप्पो वय 7 अप्पे आपण छान असताना काणी सांगची 7 अप्पे काणी कसं ते कसं की थोड काणी तुमकां कशें येयली इंट्रस्ट मिगेला अम्माक आता मिगेला 87 इयर्स आताय करते तिगेला ना ते हॉटेल आशिल्लें खंय आहे हॉटेल तीर्थळी तशी तिकाय मस्त इंट्रस्ट आशिल्ली मी तर आता अशीच कोर्स की ताज वेर पीठ घालूचं ना ऍक्च्युअली ते भितर बसता हो ओके तशी ताज मागीर एक चूर घालून घेवन हां कोरेत ते बंद करून हां म्हळ्यार थोडे पीठ घालतना भितर भाजी वता ओके चड घालून मग त्याची एक पटी भाजून जाता रे चीज वयच्यान घालून वापस थोडे पीठ घालून उंडायला रे लायक जावचें चीज घालून चीज आणि म्हणली कुठले चेडू खाताची म्हणता ना हवे एक अशी कोणी करतना आमकां आयडिया येता चीज आणि घाली कुठले ताका एक वेगळो फ्लेवर चटणी ह्या वेळी घालून थोडीच की ना त्या वायट जात दिसता ना चटणी निघालेला हे कट्टीत यूज करते नॉनस्टिक ओके लाय चंद जाला मग ते सज्जे मसाला डोसे मोस्टली क्रिस्पी जाऊन लाय जात दिसता सूपर मायन सांगितले इंग्रेडियंट्स आणि रेसिपी नोट करून घ्यायची मसाला डोसे पिठाच्या इथे मला पुरा जणाला मसाला डोसा लायक जाईना ना मी केलं अशी अशी कलर विंगड रेसिपीज एकल्या इथं मला ಕೆಲವು ಜನ ಚಣೆ ದಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮೆತ್ತಿ ಚಣೆ ದಾಲ್ ಗಲ್ತಾಚಿ तू कलर येता पोगलन पोगलन मी तुका कलर ऍक्च्युअली तुका फर्स्ट घालताना मी घालका म्हणून ना ಸ್ವಲ್ಪ घाला पुरो मला स्टिक घालून तुम्ही चाइल्डहुड स्कूलिंग पुरा काही झालं हा मिगेल अन्नाल गाव कारकळ मिगेल अन्न तीर्थळी बिझनेस करा तई शिकिले सो मागीर स्पोर्ट्स येता म्हणून मस्त ऍक्टिव्ह आशिल्ली की स्पोर्ट्स म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें
स्टेट लेवल ताय चमकले शॉर्ट फूड That's good. जाल्यार घरकाड मागीर पेटायना आशिल्ली तेन्ना प्रदर्श हायटय लायक वस तुमकां हय. म्हाका तशें दिसताच मिगेल चेडवांक आनी म्हाका सगळे चली जावका म्हणून आलेक हा. तिका पुरा म्हाका कसा करू सांगून आशिल्ली ते पुरो शिकू अशें तिका पुरा करेल मस्त ते तुम्ही हे प्लॅटफॉर्मा येऊन सांगिल निमते लायक जाले मस्त तुझं नाव सुद्धा आत्ता ते आयला साधारण चल्लो चिल्लो म्हणून कसले येना प्रति एक फिल्डान तू असच असं खुशी जाता खुशी जाता, हय. चलयांक मेळची ऑपॉर्च्युनिटी पळयतना मस्त खुशी जाता आप रेडी आसा ओके हे कसं आहे 3 चटणी हे तीन हांव घरांत कोरगेन येयली हा कसं ते हे जे मुंचिद गट्टी म्हणून जैनांच्याले हा कश करते ते तुळून तू मुंचिद म्हळ्यार मिरसांग सांग ताका मिरसांग लसूण चिंचामा गोड मीठ तितलेच? तितलेच ते कितले दीस जाल्यार दवरयत इंटरेस्टिंग एक वार तुम्ही दवरय जर्नी करतना हा बरी येत ठीक आहे आमच्या तिकशे गोडशे गोडशे पुरा पुरा लायक आसता. ओके ठीक आहे मागीर हे नॉर्मल सोय मिरसांग हा. ते चिंचांबा चिंचाम हा घालून सोय मिरसांग सोय मिरसांग मीठ ओके तितलेच मागीर ताका पडना पण मागीर हे पुदिना हा पल्ल्याचे ताका पुदिना पल्लो कोथंबरी पल्लो आल्ले तर मिरसांग मीठ पुरा ते घालून इतली नमूने चटणी तुम्ही करता युजली मसाला दोस करचे जाल्यार ते कोणे येताना गेस्टांना हा, इल्ले हा, हा, करतात नाही, नॉर्मल आमगेलांगा घरकड करताना एकच करतात भाजी खंयची एक चटणी एकच ಮಸಾಲಾ ಅಪ್ಪೋ ಕೊರ್ಚಾಕ एक ಕೈಲೆಂತು ಫಣ್ಣಾಕ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೆಲ್ಗೇವನು ತಂತು ಸಸಮ ಜೀರೆ ಕರ್ಬೇವು ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಕೊಚ್ಚೋಲು पियावा कोच्चोलू मीठ स्तुतीमला हळदी पिट्टी आणि शिजवून साली काढणं पिसून दवरलेलं तसलं बटाट घालणं मसाल रेडी करायची आप्या खायलीन तू त्याला नैव्या तूप घेऊन अर्ध तितले पोळ्या पीठ घालणं मध्येन तू ही मसाल घालणं वयच्यानं पीठ घालणं 2 बदीने भाजिल्यारी आप्पो रेडी जाता सो सॅफ्रन व्हाईट अँड ग्रीन एक ट्राय कलर सी दिसतं लाईक डिश विथ चटणी 3 नमूने चटणी म्हणजे नाव 3 आपो खावेत एक आपो एक भाजी उठू चटणी उठू ऍक्च्युअली तू आप अशीची खावेत नव्हे लाईक एक फिलिंग असता भितरी मसाला आपो म्हणून हाका म्हणचे फर्स्ट पीठ घालून ताजे वयर बंदेन भाजी घाला दिसाला आणि म्हणल्या म्हणकेची ऍक्च्युअली ट्रॅव्हलिंग आवडारी विंगड विंगड डब्यांत भाजी चटणी पुरा वरची बदलाक भाजी भितर घालूनची आपो मानतवल्या जाले लायक असं पुदिना चटणी वाटू सुपर जाता अशी त्यामुळे आम्ही युजली हे कोकोनट चटणी वाटू खावचे आणि हे मुंची द गट्टी तसं मुंची करेक्ट ना ताजी वाटे खाऊन पळयता बार लागता अशी चटणी सुपर ही मुंची द गट्टी फ्राय करची तसले विषय हे तुमकां दुकान मेळ्ळें रेसिपी हे मिगे लान्नालगांव कारकाड म्हणला थंय जैनांच्याले दिपावली टायमारी तांणी कोणाला घरकड गेले रे ते दिस तांणी पोळो उडदा पावडो उडीद तांदूळ घालून पावडो आणि हे चटणी मस्त लायक असं एक ना म्हणून पाणीपुरी स्वीट चटणी असता पळय चाट आणतो तशी असं आणि ते आप्या वाटू एक आमशे तिखशे गोडशी 3 नमूने चटणी वाटू लायक जात खावच्याक सो आमगेले वीक्षकांक हे पुरो लायक जात म्हणून हांव लेखता ट्राय करायची आमकां कमेंट्सान सांगायची आमगेले यूथ ऑफ GSB पेज युट्यूबार आसा आणि नम्मा टीव्ही एव्हरी ट्यूजडे 7:30 येवची आमगेल वसरी खंडीत जेवण पळयाची त्यामुळे रांदप करची मस्त सुलभ आमगेलो टू ही चटणी तुम्ही तुमगेल दुवे ते केलेलं म्हणलेलं ते खंय अशी दुवे ना दुवे बोस्टन युएसएन सो कशी तुम्ही वत असतात की हा आम्ही एक पाटी वचून आयली ती नातान जाताना 6 महिने आशिल्ली ती मागीर आणि अनेक चेडू तुमगेला अनेक तो बँगलोर आस एक पूत एक दुव सो वत असताची येत असताची अमेरिका आणि पुरे ना एक पाटी आम्ही चमकले ती आता पळयता ती जाल्यार आमकां इंडिया लायक जाता इंडियाला एक वचून भोंवून येवच्याक आमकां वच्चे पुरो ती मुखारसून तेची ओके सो तुमगेले फॅमिलीने लायक सपोर्ट करून मिगेल बामणान आमकां हॉटेल बिझनेस अशी फुडें तांणी म्हाका मस्त एनकरेज केलें तूं वच वचून यो करी मागीर तुमी मस्त सपोर्ट केले निमित्त आनी तुमगेले कॅमेरामॅन संतोष मागीर रंदिता तांकां पुरा मस्त थँक्स मस्त थँक्स मागीर ह्या विशयी सांगितलं काही त्यामुळे फॅमिली सपोर्ट असल्यार कसलेय कोर येतं
सो तुमगेल फॅमिलीने सपोर्ट केल्यारी सपोर्ट करताच खंडी जावन ए याची आमगेल वासरीकर थँक्यू.